आयज आमकां एक नोटीस, आमकां एक 12 तारखेक एक डेप्युटी कलेक्टर वास्को दे गामा तेणें एक नोटीस काडली. तुमी जाणा 12 तारीख कितें जाल्लें तें. 12 तारखेर हे एक मामलेदाराचो एक सर्वेयर, लँड सर्वेयर, ज्युनियर लँड सर्वेयर हांगा येयलो एक मेजरींग टेप घेवन आनी 1986 सर्वे प्लॅन घेवन येयलो आनी लोकांक ताका सांगलें आनी आमी सांगलें, आमचे गोंयचे कोर्टाचे सगळे वांगडी आले सांगले की हे सर्वे प्लॅन हितून तेन्ना तो नॅरो गेज आसली तो घेवन हिंग तुमी सर्वे करूं नाका, वील नॉट एलाव. आनी तेंय तेणी ते इन्स्ट्रुमेंट आसता टोटल स्टेशन म्हणटा ताका टॅक्निकल लँग्वेजान, तोय घेवन येवना. तो फकत एक 30 मिटराची तो एक टेप घेवन येयल्लो. सो हे काळा हें असलें हें जावपा जायना म्हूण आमी बरे भाशेन इन अ सिविलायज बी आमी कोणाक तापयलें ना, कोणाक कांय केलें, बरे भाशेन सांगलें आनी आमी डिस्कशन केलें आनी तेणी एग्री केलें. तेज्या उपरांत आमकां एक लोकांक एक नोटीस येयली, तिचो ही नोटीस आसा. आतां ही नोटीस 12 तारखेर काडली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर मिस्टर भगवत ए करमाली. हांव नांव कितें सांगता तेंय सांगता तुमकां. आनी तेजे दिल्लें हाका सोमरा मंडे 18/11/2024 आयज 10 वरांचेर हें ऑनवर्ड्स हें ISLR सर्वेरीन हें डिमार्केशन जातलें म्हूण. कित्याक हें हिंग लँड सर्वे जायनासतना, डिमार्केशन कोनासतना, म्युटेशन जायनासतना, पार्टिशन जायनासतना 12 तारखेर तेणी आमकां 5 तारखेर आमकां RVNLान आमकां सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन दाखयली. ही चुकीची गजाल. येश कोन आम खूंय चल ना आख्ख्या म्हाका दिसता आतां भारतांत जातलें म्हळ्यार गोंया इट वॉज बी द वन ऑफ द फर्स्ट केसीस that the government of Goa ruled by the BJP, आज पद सांगता, ruled by the BJP, they are doing such malpractices. ही सगळो प्रोसेस करिनासतना इतल्या लोकांक त्रासांक घालपाक तेणी ही सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन दिली. आतां आमी तेदूस हें केलें, तेदूस 12 तारखे जावपा आसलें सांगलें तुमकां. आज 18 तारीख 9:30 हिंगा लोक येयलो, हाजीर जालो. 10 जालीं, आतां टायम जाला 11:30. 11:25 आम नोटिफिकेशन येता मिन्स थ्रू verbally की तेंचे ते सर्वे प्लॅन सारके ना म्हूण. ISLR आमचो एकलो आमचो थालाटी इज ऑन लीव, 7 days लीव गेली तेणें. सो तेका कांसालेचो थालाटी हिंग येयलो आनी तेणें 10:30 तो फोन मारीत रावल्लो. 10:30 वी हॅव ऑल notice what he was doing. This gentleman has been calling because तो मोठा it appears that कोण ना आनी गोंयचे पुलीस ना, तेंचे पुलीस रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स फाटल्यानचोय भरपूर आहा. आमी तेंका भिना कित्याक आमी आमच्या आज परी आमी चिंतता हें आमचो लोकांचो गांवकारांचो हो जागो म्हूण. सो वी आर नॉट इन रेल्वे प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कितें जालें, तेका तेणें तो फोन मान ताका 11:25 तो आमकां इन्फॉर्म येता आनी आमकां verbally आमकां सांगता की दिस थिंग इज कॉल्ड ऑफ म्हूण. रेल्वे RVNLचे लोक सगळे सिनियर तेंचे ऑफिसर देखून ते वयर आसले आनी आज पर्यंत आहा जाल्यार हांव नोको, बट ते डेवो द्या तेणी तेंगे टोटल स्टेशन बीन तेणी सगळें इन्स्टॉल केल्लें बिकॉज फॉर दे आर काउंटर दीस एंड वी हॅव नथींग. वॉट दे आर डुईंग फॉर देअर बेनिफीट. ते आमची लोकांक कांय बेनिफिटा कांय कोना कोण. म्हळ्यार हांव एकूच सांगूंक वता, जायते जाण हे इश्यूआचेर न्हू रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी रॉंग मेसेज घायल्या आख्ख्या गोंयान इंडियेक आनी परदेशांत देखून आमचे रॉंग मेसेज घायल्या की कॅप्टन विर्यातो हो मनीस आमचो आतां जावणो आसा आमचो खासदार सावथ गोवाचो, तेणें हिंग येयला आनी तो मीन्स ही इज ट्रायंग टू हँड ओवर दीस लँड टू द रेल्वेज, टू द सावथ वेस्टर्न रेल्वेज. ही चुकीची ही गजाली चुकीची. कॅप्टनान हेणी उलो मारलो, लोकांनी उलो मारला. इट वॉज माय फोन एंड आय हँडेड ओवर द फोन टू दिस एफेक्टेड रेजिडंट्स. आनी तेणी तो फोन केला कॅप्टनान
25 मिनटां तो हिंग पावलो. तो येवना हिंगा हो जागो दिवपाक रेल्वे हँडओव्हर करपाक. हे लोक खंय आतां इतले बोवाड करता ते. आज एक मनीस दिसती पडना हिंगा. सोशल मिडियाचेर इतले बोवाड घाता, हो एक मनीस ना हिंगा. हिंगचो आहे तुमी सगळे आमचो थोडो लोक आहा आमचो. आमी ओल्ड क्रावड हाडना कित्याक आमकां डिमार्केशन जालो जाय कित्याक 4 दिसांनी 3 पावटी तेणें पोस्ट एश कोन चेंज केले. हितींग पावले कोण. सो हांव एक सांगू कोता, मिस इन्फॉर्मेशन कॅम्पेन आहा ती अगेन्स्ट आवर साऊथ गोवा MP मस्ट स्टॉप. तुमकां कितें इश्यू आहा जाल्यार आमच्या गांवां येयात हिंगा. लोकांक फेस करात तांकां. एकलो पळय तो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट एकलो देखून आज देखून येयलो ना. तुमकां तर गोंयचो आनी गांवचो मोग आहा जाल्यार हिंगात. आनी म्हणाकात आमी हिंग पॉलिटिक्साक येयलाय म्हूण. आमाक 7 वर्सांनी कोणाक एकल्याक विचारा हिंगा what has been our work here. I must have come. हांव 100 पाटी येयलो जातो हिंगा. विचार हेका कोणा कडेन. हांव 100 पाटी पूण येयलो जातो. तुमकी तांक जावन ना रे एक पाटी पूण हिंगेन तुमकां हे सोशल मिडियाचेर तुमी हें कोतात. कोण नाका अशें. डोंट डिस्क्रेडीट आवर लिडर्स. लोकांक तांकां हिंचून काडा. आनी तुमकां आमी तुमचे बरें मागता कित्याक तुमी यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टीम. तुमी आज बरो आसले इलेक्शनाक. But don't discredit this gentleman. He's a war hero. Now coming back to our subject. हांव 18/1 सर्वेचो हांव लँडलॉर्ड. जेन्ना हे प्रोसिजर चालू केला म्हाका कांयच कळयलें ना. आनी त्या आनी आमकां दाखयता तुगेली जमीन एक्वेशन लँड एक्वेशन केलें म्हण. लँड एक्वेशन करता आसतना पयलें लँडलॉर्डाक तर नोटीस येवपा जाय. तो नोटीस ना कांय ना. जमीन एक्वायर म्हूण तेणी फक्त पोजिशन आहा तें दाखयता तें. तेन्ना हांवें तांकां क्वेश्चन केलें 18/1 फूल प्रॉपर्टी 18/1 जमीन कितली एक्वायर केल्या ती आमकां सांगचें म्हूण. म्हणजे आख्खें हो मोडो गांव आख्खो एक्वायर केला. 18/1 आख्खो तो आख्खो एक्वायर केला. वो तेजे 5 मिटर केला, वो 2 मिटर केला. तो डिमार्केट क्वेश्चनाक दाखोवचें. त्या प्रमाणे आमकां तुमकां दिवपा जाय जाल्यार आमी दितले ना जाल्यार आमी ऑब्जेक्ट करून आमी कोर्टान वयतले, हायकोर्टान वयतले. हे आमगेलें मत आहा. हे आपल्या जाय तें कोताय. आमचे गांव आमचीं घरां आनी आमी रावता हिंगा आनी ह्या येवन आमी पडोवन आसून जाय तें कोताय. आनी हो गोंयचो गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट तांकां हेल्प कोता. आज हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना वडून सांगलां कॅप्टन विराटाचेर जे कोण पळय एलिगेशन घायलां तेणें रेल्वे आपल्याक जाय म्हणना. तेणें फक्त तितून म्हणलें आपूण ही घरां मोडपाक डेमोलिश करपाक दिवपा ना. जेन्ना ही घर कित्याक लागो मोटाय. ही घर मोटाय रेल्वे करपाक. जेन्ना घर तर मोडपा तर वचपा ना आनी तो दिवपा ना जाल्यार रेल्वे वयता हुंच्यान. हें तेणें समजों ना. कोण व्हिडियो कोताय तेणी ते म्हणटाय तेणें ती रेल्वे जाय ताका. रेल्वे नाका रेल्वे बंद कोताय कित्याक म्हणून नाका म्हूण. अरे कान आसलेल्यान आयकोचें दोळे आसलेल्यान TV चोयची. हितू तेणें लोकसभेंत पयलो प्रश्न कितें घायला. पयलो प्रश्न आमचे गोंयचे कितें मांडलाय. विराटान पयलो प्रश्न मांडला आपल्याक डबल ट्रॅकिंग गोंयांत नाका. आपल्याक कोल एक्सपेन्शनान नाका. हें तेणें आयकोना. TVचेर तेणें चोवना जाल्यार आतां चोयचें आनी मागीर उलयचें. जेन्ना आमी लोकांनी उल मारलो आनी 25 मिनटां मदें तो ह्या जाग्यार पावलो आनी तेणें आमकां हेल्प केलो. आमी तेजे उपकारी. आज इतलीं वर्सां जालीं. म्हाका 72 वर्सां जालीं. इतलीं वर्सां जालीं हांव MP 8 टायम निवडायन. साड्डिनां धाडलो, चाचिला धाडलो, आंगले धाडलो, सावयकारा धाडलो. सगळे हांकां धाडले आमी दोबूल तिबूल एक पाट दोन पाटी MP जाले. केन्नाय आमचो गोंयचो प्रश्न MPनी लोकसभेक मांडलेलो केन्नाय म्हणलो आमी चोयलो ना. आयज तो गोंयची पासत उरता वयल्यान तुमी तेजेर मानेचेर कुराड जोगताय. म्हणजे तेकाय तुमी फाट काडपाक तुमच्या हाडल्यान तर तेणें कितें तर बॅकींग आहा तुमकां. विराटाक फाटी घेवपाक विराटाक ते गोंवटेचेर कुराड दवरपाक. नाजाल्यार तुमी नड आसतना कित्याक उलयले भाशेन.
पयलें जाण जावचें आनी मागीर उलोवचें आज पासून तेका आतां फोन येयल्लो तुमचे पासो तेचेर हें येयलां सगळें आमी ताका फोन मारलो आनी आमचे उल्या येयलो तो 25 मिनटां भितर पावलो तो हिंगा आनी हांव नवे कित्या वाट मारताय पळय ते विराटान रेल्वे आपणा हें कॉम्प्रोमायज केलें आनी कितें केलें म्हणून तो कितें कोण कॉम्प्रोमायज करतलो आमी गाय न्हू आनी दुसरी म्हळ्यार सारकें आमचे भितर येयलाय ते जंय आमचें हिंग रूम आहा तें सोऱ्याचें तें मोडटाय ते फाटी तें मोडूं जाय म्हणटाय आनी आयज हिंग फुटी जाल्यार हालींच हिंग फुटी मारताय आनी रातचे आमकां चड त्रास जाताय घोव म्हाजो हातूंत आहा आतां ताका स्टोक येयलो आहा जालें ताका 6 म्हयने चड आमकां त्रास जाताय सारकें रातचें न्हीद पडना आनी काय बरें देव बरें